जेन्ना कळ्ळें आज सकाळीं तरी म्हाका कळ्ळें की हे स्ट्रायकार आसा म्हणून. हे आमचे स्टाफ हे सगळे म्हाका पर्सनली वळखता, हांव तांकां सगळ्यांक पर्सनली वळखता. आनीक ह्या लोकांक अशें कित्याक त्रास जावपाक जाय? पगार जो आसा तो फंडमेंटल रायट. हांकां जर पगार फावना टायम टू टायम जाल्यार प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसराकूय फावना. ताणें आपलो पगार सुद्दां सोडून दिवपाक जाय. हे सगळे एअर कंडिशनांनी बसता आनी ही प्रॉब्लमां तांकां कळना. आज ही परिस्थिती आयल्या ती कित्याक लागून आयल्या? कोणें तरी ताचेर चवकशी करपाक जाय सायड बाय सायड. पूण ताका लागून पगार आडोवन दवरपाक जायना. आनी इट इज नॉट ओन्ली क्वेश्चन ऑफ सॅलरी. आतां ते म्हाका सांगता तांचो प्रोविडंट फंड सुद्दां खंय खावन उडयलो. सॅलरी रिजर्व फंड व्हेरी इम्पॉर्टंट पळय. खंयचेय म्युन्सिपालिटीन कायद्यान कितें बरयल्लें आसा की सॅलरी रिजर्व फंड कमीत कमी 3 म्हयन्याचो पगार ते एकठांय उरोवंक जाय. तो सुद्दां ना म्हणटा ते. आज कोण जबाबदार हाका? आनी वायट दिसता की हांगा मंत्री जो आसा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्युन्सिपालिटीचो इन्चार्ज तोय ह्या वाठारांतलो, तोय येवंक ना म्हणटा हांगा वास्कोचोय आमदार जावं तो मुर्मगांव तो वाड्याचो आमदार मोविन गोदिनो तोय येवंक ना म्हणटा. म्हणजे कोणाक कांय पडोंक ना. तुमी फक्त हेंचे वोटूच खावंक येतले हांगा. अरे ही सिंपल प्रॉब्लेम आहा. ही म्हजे सारको मनीस हांगा सॉल्व करून गेल्लो आसा आनी आज येदो व्हडलो तुमी सरकार चलयता. तुमचे कडेन जायना? कित्याक जायना? कोण खाता रे पयशे? हेजे आन्सर दिवपाक जाय. म्हणून हांव सॉलिडेरिटी व्यक्त करपाक हे म्हजे सगळे भाव म्हजे भयणी कित्याक ताणें म्हाका तसो रिस्पेक्ट दिल्लो आसा हांगा. आनी हांव आसतना तेंची प्रॉब्लेमां कांयच केन्ना हांवें अशी दवरूंक ना. सगळीं सॉल्व केल्ली आसा. म्हणून म्हाका दूख जालें. वास्को म्हणटा ती म्युन्सिपालिटी हे वर्कर चड करून हे म्हजे खाशेले. तांकां हांव फक्त एक आश्वासन दिवपाक आयलां की म्हजे कडेन कितें जाता तें हांव तेंचे खातीर करतलो.